लुकाचे शुभ वर्तमान. तेन्ना जोमलोली सगळी सभा उठली आनी जेजूक घेवन पिलाताशी गेली आनी ते जेजूचेर अशे घराणी घालूंक लागले. आमच्या लोकांक बोंदाय करूंक फुलयताना, सोमराजाक दोंड फारीक करूंक मना करताना आनी आपूण क्रिस्त एक राय म्हूण सांगताना आमी ताका दवरला. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, तूं जुदेवांचो राजा होय? ताणें जाप दिली, तूंच तशें सांगताय. पिलातान मुखेल याजनिकांक आनी लोकांचे जुंडेक म्हणलें, ह्या मनशाचो कसलोच गुन्यांव म्हाका मेलो ना. पूण तांणी तेच जोरून म्हणलें, आख्ख्या जुद्यांत, गालिल्यांत मेरेन हांगासर पर्यान आपले शिकवणेन लोकांक तो उचांबो लायता. अशें म्हणलोलें आयकतोच तो गालिलेकार काय म्हूण पिलातान विचारलें आनी हेरोदीच्या अधिकारा खाल तो पडटा म्हूण गमल्या उपरांत ताणें ताका हेरोदीशी धाडलो, कित्याक तो त्या दिसांनी जेरुजाल्याक आसलो. जेजूक पळोवन हेरोद राजा जबरकोशी जालो, कित्याक ताका पळोवन जायतो काल सून तो आशेतालो, कारण ताची खबर ताणें आयकल्ली आनी ताच्या हातांतले कसलेय एक विजमीत आपणाक पळोवंक मेळटलें म्हूण तो रावतालो. सोबारबासांनी ताणें जेजूक विचार केले, पूण जेजू ताका कांयच जाप दिना जालो. मुखेल याजनीक आनी धर्मशास्त्री ताचेर थांबनासतना गुन्यांव घालीत रावले. तेन्ना हेरोदीन आपल्या सैनिकां बरोबर ताका बेमान केलो. ताका केणलो आनी सोबीत धवे आंगले न्हेसोवन ताका पिलाताशी परत धाडलो. आनी हेरोद आनी पिलात हाचे आदीं एकामेकाचे दुस्मान आसले ते त्याच दिसा इश्ट जाले. मुखेल याजनिकांक, वडिलांक आनी लोकांक एकठांय करून पिलातान म्हणलें, लोकांक बोंदाय करूंक फुलयता म्हूण तुमी ह्या मनशाक म्हजेशी हाडला आनी पळयात, तुमचे हुजीर हांवें ताची चवकशी केली आनी तुमी ताचेर फिर्याद दितात ते विशीं म्हाका ह्या मनशाचो एक पूण गुन्यांव मेळ्ळो ना आनी हेरोदीकूय मेळ्ळो ना. ताणें तर ताका आमचेशी परत धाडला आनी तुमी जाणत, मरण फावो तसलें कांय एक ताणें करूंक ना. देखून ताका खास लायता आनी सोडटा. उत्सवा सोमोय पिलातान लोकांचे कुशे प्रमाणे एका कैद्याक सोडून दिवंक जाय आसलो. लोकांच्या आख्ख्या जोम्यांत हुयेल मारून म्हणलें, हाका काड आनी आमकां बाराबासाक सोडून दी. शारांत राजभोंग आनी प्रांगात ताणें केल्लो देखून बाराबासाक बोणकोणीन घाल्लो. जेजूक सुटका दिवंक सोदतालो देखून पिलात नव्यान ताचेशी उलयलो, पूण ती ओदीकूच आड्डूंक लागली, ताका खुर्सार मार ताका. ताणें तिसरे फावट तांकां म्हणलें, पूण ताणें कितें वायट केलां? मरण फावो तसलो गुन्यांव ताचे सवे म्हाका मेलोच ना. देखून खास लावन ताका सोडून दिता. पूण ती व्हडलो बोबाल करून ताका खुर्सार मार म्हूण थांबनासतना मागताली आनी ताचे ताले वाडत वेताले. शेकी ती मागतात तशें करचें म्हूण पिलातान थारायलें. म्हणटच बोंदाय आनी खून केल्ले खातीर बोणकोणीन घाल्ल्या मनशाक ती मागताली तशें ताणें सुटका दिली आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक तांचे आदीन केलो. ताका घेवन वेता आसतना कोण एकलो सिरेनकार सिमांव ग्रामांतलो येतालो. तांणी ताका धरलो आनी जेजू फाटल्यान खुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. ताचे फाटल्यान लोकांची आनी तशींच तांचे पासत रोडून उंच ताल्यान विलाप करतल्या बायलांची व्हडली उरपोन चलताली. तेन्ना ताचे वाटेन वलोन जेजून म्हणलें, जेरुजाल्यानो धुवानो, म्हजे खातीर रडूं नाकात, पूण तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाला खातीर रडात. तर चोत्राय दवरात. अशें म्हणपाचे दीस येतले. बागी त्यो वांचट्यो बागी ते जल्म दिवंक नासलोले कुसवे, बागी ते दूद दिवंक नासलोली हड्डी. तेन्ना पर्वताक आमचेर पडात आनी दोंगरार आमकां धांपात अशें म्हणूंक लागतली. ओल्या लांकडाक अशें करतात जाल्यार सुक्या लांकडाचें कितें जावचें ना? आनीक दोगा गुन्यांवकाराक ताचे बरोबर जिवेशी मारूंक व्हरताले. आनी कोट्टो म्हणटा त्या जाग्यार पावतच ताका आनी त्या दोगा गुन्यांवकारांकूय थंय खुर्सार मारले, एकाक ताचे उजवे कुशीक आनी दुसऱ्याक दावे कुशीक. जेजून म्हणलें, बापा तांकां बोगोस,
आपूण कितें करतात ते नकळत. मागीर ताणी सोरती घालून ताची वस्त्रां वांटलीं आनी लोक उबो रावन पळयतालो. पूण वडील तांच्यो केण्ण्यो करून म्हणटाले, हांणी दुसऱ्यांक सोडयली. हो देवानूच विचून काडलेलो देवाचो क्रिस्त जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. सैनिकूय ताच्यो केश्टायो करताले आनी लागीं येवन आनी ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवांचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्या वयर बरोवन मारलेलो लेख असो आसलो, हो जुदेवांचो राजा. खुर्सार उमकळटल्या गुन्यांवकारांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें, तूं क्रिस्त न्हय, तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली, तेच खास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तूं देवाक भियेनाय. आमकां तरी हे नितीन फावो जाला. आमच्या कर्तुत्वा प्रमाणें आमी भोगतांव. पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हणलें, जेजू, रायपणाची पदवी घेवन तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगतां, आयज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. सुमार 2 पार जाल्लो आनी 3ऱ्या पारा पर्यान सगल्या देसांचेर कालोख पडलो. सुर्या पालवलो आनी देव मंदिरांतल्या गाभाऱ्याचो पड्डो मदेकात दोशी फांटलो. आनी व्हडल्यान हाडून जेजून म्हणलें, बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. घडलां तें पळोवन सोदपोतीन देवाक वाखाणी दिवन म्हणलें, खऱ्यांनीच हो बरो मनीस आसलो. ह्या देखाव्याक जल्मल्लो सगलो लोक जाल्ली घोडिता पळोवन खोड्डी बडयत परत वचूंक लागलो. ताचे वळखीचीं सगळीं जाणां पयस उबीं रावन हें पळयतालीं. तशेंच गालिल्ल्या थावन ताचे फाटल्यान आयिल्ल्यो त्यो बायलो. देवाचें उतर हें.